प्रोग्रामात ही जी सहभागी सालिगांवची ही सगळी महिला फक्त सालिगांवचीच आसात आनी हो प्रोग्राम आमी हांगा घडोवन हाडपाक खूब कश्ट घेतलेले आसात. दिंडी जी आमची संस्कृती नंबर एकाचेर येता ती आता खरंच ह्या काळाची गरज आसा. आमी अशें पळयलां की जेन्ना देव धर्माची कार्य चालू आसतात तेन्ना दुसरे टायप वेस्टर्न म्युजीक चालू आसता जी आमकां खऱ्यापणान बंद करपाची आसली. म्हणून हो दिंडीचो प्रोग्राम आमी हांगा घडोवन हाडला की आमच्या सालिगांवच्या महिलांक सगळ्यांक ट्रेन करपाक. आमी लास्ट 15 दीस पयलीं हेजे आमी स्टार्ट केल्लो प्रोग्राम करपाक आनी सगळ्यांक घेवन तेंची ट्रेनिंग घेवन तांकां सद्दां एवरी डे तांकां आमचे पंचायत हॉलान तांकां ट्रेनिंग दिले. आमी दिंडीचो मास्तर हाडलो फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम वास्को. तांकां बरें ह्या प्रोग्रामा खातीर तांकां ट्रेन केली आनी महिलांनी इतलो आमकां सहकार्य दिलो. खरेंच इतलो आमकां तेंच्यांनी मदत केली आनी सहकार्य अशें दिलें की आमकां दिसलें की हो प्रोग्राम आमी खरेंच असले प्रोग्राम करूंक शकता. आनी महिलांची जी एनर्जी पळोवन आमकां सुद्दां अशें बरें दिसलें की येस आतां महिला जाली की आमी भुरग्यां खातीर कितें करूंक शकता आनी मागीर फक्त मेल्स गांठ्या खातीर वो व्हडल्या दादल्या खातीर सुद्दां आमी करूंक शकता. हे सगळें फुडें व्हरपाक आमी एक हॅप्पी सालिगांव म्हणून एक ग्रूप फॉर्म केला आनी ह्या ग्रुपान सगळ्या वेळान आमी काम करतात. भुरगीं आसात जे आमकां सहकार्य करतात आनी दिसता की असले प्रोग्राम आमी खूब देव बरें. आज कितले पार्टिसिपेट आमी स्टार्ट केल्ले जाल्यार 164 पार्टिसिपंटांनी आमकां नांवां दिल्लीं. पूण आयज हांगासर एट द मोमेंट आमी कावंट केला ते 161 लोक आयज हांगासर बायलां प्रेजेंट आसात. 161 बायलां आयज हांगा येयल्यात. फक्त 3 बायलां एबसेंट आसात. अशें दिसता की 100% आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा बायलांचो आनी खूब खोश भोगता आमकां की असले कार्यक्रम आमकां घडोवन हाडपाक. देव बरी सांज दिवं. तुम्ही मिडिया मुद्दम ह्या आमच्या कार्यक्रमाक येयल्या म्हणून तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. आभार मानता तुमचे. आमकां हॅप्पी सालिगांव ग्रूप आमचो मेन मोटीव आसा आमची संस्कृती आहा ती जतन करप, आमची परंपरा जतन करप आनी आमचें दायज जतन करप. दीस चवथीचे आसले तेन्ना आमी एक नोटीस केलें की चड मॉडर्नायजेशना कडेन आमचे भुरगे वचूंक लागले. डीजे म्युजीक चालू आसा. आदले जे आमी पारंपारीक रित्या आमी दिंडी करीत आमी जेन्ना विसर्जन करताले ते विसर्जन आतां कमी जावपाक लागलां. ल्हव भुरगे आतां नरकासूर खंयचो, शिगमो खंयचो आनी चवथ खंयची कांय भुरग्यांक कळना. हितून आमी कितें तरी चुकलें अशें आमकां दिसूंक लागलें. आमचें बालकत्व आहा पळय हांव पेरंटींग हें सारकें जायना अशें दिसूंक लागलें. आनी जर आवयो
माता भगिनी जर फुडें सरल्यो आनी तेंच्यांनी संस्कृतीची कमान आपल्या खांदार दवरली जाल्यार सगळें पॉसिबल आसा असो एक विचार आमच्या मनात येता. ही दिंडी जी आमची महिला जी आमच्या साळगांवची महिला आसा तेंच्यांनी आमकां बऱ्या पैकी प्रसिद्धात दिल्लो आसा आनी एक आमी साळगांवान एक नांव दवरलेलें आसा की आमी ही जी साळगांवची जी महिला आसा हांगा एकठांय करून हेजे पथक तयार केल्लें आसा. हेज्या उपरांत आमी अशें आमकां एक पकवाज कार्यशाळा घेवंक जायी. तेज्या उपरांत आमकां एक दादल्यांक जे आमचे पुरुश वर्ग आहा तांकां एक कार्यशाळा आनी अशें आमकां दिसता ही संस्कृती ही आमची आसा. ही संस्कृती आमी जर सारकी आमी दवरतले जाल्यार आमचो एक हॅपी सालिगांव ग्रूप आसा असो ह्या ग्रुपा मार्फत आमी खूब ह्या गांवाक लागून कितें करूं शकता आनी ह्या फुडें आमी तें सगळें आमी करून दाखयतले. देव बरें करूं.